नमस्कार. दनपारच्या खबरात अपेक्षा पेडणेकरांचो येवकार. खबरो विस्तारान. गोरवांची खावड चारो गोंयांतूच तयार जाल्यार गोंयकार लाखांनी जोडटले. हांवूय दूदकार. कर्नाटकांतल्यान 10 लाखांची खावड हाडटा. मुख्यमंत्री उलयलो. गांव चलो अभियानात तो आदलो बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष तेंडुलकार आमदार गणेश गांवकार मोल्या पावले. लोकांचे प्रस्न आयकले. कर्नाटकांतल्यान खावड हाडटाना अनमोड पोस्टार आडयतात म्हूण लोकांचो इश्यू. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान आदलो प्रदेशाध्यक्ष तेंडुलकार आमदार गणेश गांवकाराक घेवन मोल्या भोवडी केली. लोकांचे प्रश्न आयकले. वेटरनरीची वखदां ना म्हूण इश्यू. वेटनरी आशिल्ली आतां डिस्पेन्सरी थंय मेडिसीन बी कांय नासता. वेटनरी डिस्पेन्सरी हांगा लागीं वखदां नासता आनी आमकां ते खूब त्रास जाता आनी वाडेली कडेन ते कांय ना. वेटनरीची वखदां हांव एवेलेबल करून दिता. हें योग्य आसा विचार. तुवें विचारलें सांगलें ही बरी गजाल. जो पर्यंत सांगना तो पर्यंत तें कळना. मुख्यमंत्री किंवा मंत्री येता पळय न्हू तेन्ना मांडपाक जाय. आतां कशें आहा त्या डिस्पेन्सरीन एखादें सांगून न्हू आमचो सारको एवेलेबल जाता हांगा तो पावयना आसतलो अशें वेगवेगळ्यो गजाली आसूं शकता. पूण हांव तुका फुडल्या आठवड्यांतल्यान थंयसर रेग्युलर मेडिसिन्स पावोवपाक लायता. कर्नाटकांतल्यान गोरवांक खावड हाडटाना अनमोड पोस्टार आडयता म्हूण इश्यू. गवत जे हाडटा पळय ते ह्या गेटीर हाडयता म्हणजे आमच्या अनमोड गेटीर कर्नाटक हाडयता तेवटेच्यान सोडटा चोरला गेटीर. पूण हेवटेचो प्रॉब्लेम कितें आसा सांगता तुका हांव. तेंच्यांनी हांगासर जो आमदार आतां निवडून दिला पळय न्ही रे हांव आत्तां थंयसर गेलो. ते रेव हाडयता सगळे धाडटा तितके हाडयता तरी कलेक्टराक प्रॉब्लेम क्रिएट करून दिला म्हणून हाडयता तो काँग्रेसीचो. गोरवांची खावड चारो गोंयांत तयार जाल्यार गोंयकार लाखांनी जोडटले. मुख्यमंत्र्याचो स्वयंपूर्ण गोंयचो उलो. ग्रीन फॉडर आमकां हांगा रोवपाक कितें प्रॉब्लेम आहा रे? आमकां प्रॉब्लेम आहा कितें रोवपाक? अरे पण आमी रोयता काय ना रोवपाक कितें प्रॉब्लेम आहा? रव्या आसा सोड बाकी आनी कितें आहा? पण ग्रीन फॉडराक आमी पयशे कितले फारीक करता खबर आहा तुका? कशे किलो दिता ते? कशे किलो दिताले? कशे किलो दिता? वयल्यान हाडून घालतले 5 रुपया 4 रुपया रेट आसता तेची. 5 रुपया रेट आसता बरोबर काय ना? म्हणजे ताका आमी म्हयन्याक एकटो शेतकार कितले पयशे दिता? म्हयन्याक बरोबर मरे वर्सा हांवूच तांकां 10 लाख रुपया फारीक करता. म्हाजी डेरी आहा मला जाल्यार खबर आसची ना. कुडण्या गांवांत ताका खबर आहा पळय तो जाणा तो दूदकार म्हणून ताका सांगलें हांवूय दूदकार. म्हाजी स्वताची डेरी आहा. आमी वर्साक 10 लाख रुपया फारीक करता कर्नाटकाक. कित्याक फक्त फॉडर हाडून घालपाक. तेच जर आमच्या लोकांनी लायले जाल्यार 10 लाख रुपया कोणाक मेळटले? आमच्या लोकांक मेळटले. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. काँग्रेसीक महाराष्ट्रात महाधपको. आदलो मुख्यमंत्री अशोक चव्हाणान काँग्रेस सोडली. सभापती राहुल नार्वेकाराक मेळून ताणें आमदारकीचो राजिनामो दिलो. बीजेपीत वता म्हूण चर्चा. ज्येष्ठ फुडारी मिलिंद देवरा उपरांत चव्हाण गेल्ल्यान लोकसभा वेंचणुकेचे फाटभुंयेर महाराष्ट्रात काँग्रेसीक मोठो मार. आंतरराष्ट्रीय मळार मोदी सरकाराचे आनीक एक मोठे जैत. कतार दोहात बंदखणीत आशिल्ल्या भारताच्या आदल्या नौदळ अधिकाऱ्यांक भारतात परत हाडले. ह्या अधिकाऱ्यांक घुसखोरी केल्या म्हूण आरोप दवरून मरणाची ख्यास्त फर्मायिल्ली. मोदी सरकारान कतारा बरोबर उलोवन ती ख्यास्त आजीवन बंदखणीचेर हाडिल्ली. आता तांकां मुक्ती. कि वापस इंडिया पहुंच गए हम सेफ एंड साउंड और डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ और गवर्नमेंट ऑफ कतार के हिज एक्सेलेंसी द अमीर को कि उन्होंने ये होने दिया. फाटल्या सरकारान दिल्ल्यात ते परस 1.5 पटीन मायज युवांक आपल्या सरकारान फाटल्या 10 वर्सांत नोकऱ्यो दिल्यात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचो दावो. मोदी सरकारान रोजगार मेळाव्या सकयल वेगवेगळ्या सरकारी खात्यांत जॉयन जावंक आनीक 1 लाख नेमणूक पत्रां दिली. प्रधानमंत्र्याचो युवांकडेन वर्चुअल संवाद. आज 1 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकार में नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र दिए गए. आपने कड़ी मेहनत से अपनी ये सफलता हासिल की है. पहले की सरकारों में नौकरी के लिए विज्ञापन जारी होने से लेकर नियुक्ति पत्र देने तक
बहुत लंबा समय लग जाता था। इस देरी का फायदा उठाकर उस दौरान रिश्वत का खेल भी जमकर होता था। अपने 10 साल में जितनी सरकारी नौकरियां दी थी उससे लगभग 1.5 गुना ज्यादा सरकारी नौकरी भाजपा की सरकार ने अपने 10 साल में दी है। बिहारात राजद गटाक धपको। बिहार विधानसभेचो सभापती अवध बिहारी चौधरी आड 125 मतां पडली जाल्यार विरोधी गटा वांगडा फक्त 112 आमदार। फ्लोर टेस्टा पयलीं नितीश कुमार सरकाराचे हे मोठे जैत। 15 दिसां पयलींच सीएम नितीश कुमाराच्या फुडारपणांत बिहारात सरकार स्थापन जाल्ली। म्होंव उत्पादनातूय गोंय स्वयंपूर्ण जावचें म्हूण सरकाराचो यत्न। म्हापशा शेतकी विभागान एग्रीकल्चरल ट्रेनिंग मॅनेजमेंट एजन्सीक बरोबर घेवन बार्देशांतले शेतकारांक स्टिंगलेस म्हळ्यार दावखुला मारिना अशा म्होंव मुसांक पोसपाची म्होंव काडपाची ट्रेनिंग। फाटल्या जुलयात ट्रेनिंग घेतिल्ले शेतकारांक म्होंव मूस पोसूंक बॉक्सां दिली। जे स्टिंगलेस हनीबीज आसा ते खूप बऱ्या प्रकारचे आमचे पॉलिनेटर्स जावन आसात आणि तशेंच ते एक तेंची जी म्होंवाची क्वॉलिटी आसता जी मेडिसिनल तेका क्वॉलिटी आसता सो तेजो मार्केटान व्हॅल्यूय चड आसा। आतां पळोवपाक मेळटा आमकां की फार्मरां मदीं जे स्टिंगींग हनीबीज आसा तेका रिस्पॉन्स चड आसा बट एज कम्पेर्ड टू स्टिंगलेस हनीबीज। बट स्टिंगलेस हनीबीज हळूहळू आतां तेंचें मार्केट वाडपाक लागला आनी तेंचे इम्पॉर्टन्स लोकांक कळटा फार्मर्सां खातीर। सो तेच्याच मदीं आमी लोकां मदीं एक जागृताय क्रिएट करपा खातीर झोनल एग्रीकल्चर ऑफिस आनी आत्मा नॉ तेंच्या अंडर आमी डेमॉन्स्ट्रेशन पर्पजा खातीर 10 लोकांक आमी 10 फार्मर्सांक आमी बॉक्सीस दिल्ले आसा। पयलीं पोळे घातलेले आसता पण मागीर ते भायले हे हाडून ते आनीक पोळे तयार करता। क्वीन आसता भितर, क्वीन आसा ती मागीर ती तांतें घालपाक कमी आसता। क्वीन आसातूच जाल्यार तुका तो भितर हे मूस रावता। क्वीन जर ना जाल्यार मूस रावता हे बॉक्स खाली सगळे वयता पोटान। जेन्ना तूं क्वीन हाडून घातली भितर जाल्यार तुका ते मूस रावता हे तयार करता न्ही पोळे। पोळी तयार जाल्यार आनी एक 8-8 दिसांनी पासून मागीर तुका म्होंव मेळटा। आमी स्टिंगलेस बी जी आसा ट्रिगोना स्पिशीज तेचेर आमी ट्रेनिंग दिल्या। तेचेर आमी इन कोलॅबोरेशन विथ KVIP तेंच्या सपोर्टान प्रोग्राम घेतला आनी ह्या प्रोग्राम आमी मास्टर ट्रेनर म्हणून सावथाचे सुप्रजीत रायकर तांकां आपयले आनी ट्रिगोना स्पिशीजाचेर तांकां आमी ट्रेनिंग दिल्या आनी तांकां आमी इंडस्ट्री फार्मर आत्मा बॉक्सीस दिवपाचे आसा। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्किमीक गोयचे 33,000 मायज पारंपारीक कारागिरांची नोंद। तातूंत 55% म्हळ्यार 18,000 मायज टेलर, 22% म्हळ्यार 7,000 फुलकार, उरिल्ल्या 24% गवंडे, शेंद्र्यो, सानकार, मेस्तांचोय आस्पाव, सरकाराचो डाटा सांगता। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजने खातीर गोंयांतल्यान 33,442 वेगवेगळ्या पारंपारीक कामगिरांची नोंद। तातूंतले 55% म्हळ्यार 18,344 कपडे शिवपी टेलर, 22% म्हळ्यार 7,324 फुलां गुंथपी फुलकार, उरिल्ले 24% चडशे गवणे तशेंच शेंद्र्यो, सान्न करपी आनी मेस्तांचो आस्पाव। हस्तकला मंत्री रवी नायकान विधानसभेत लेखी जाप दिल्या। गोंयच्यान नोंद केल्ले कारागीर अशे: शस्त्रां करपी 11, म्हाले 537, पाटले शेंद्र्यो सान्न करपी 1,817, धवड लोहार 220, व्हडे करपी 20, मेस्त 1,467, चपला करपी 98, बावल्यो खेळणी करपी 200, नुस्तेमारीच्या जाळे करपी 489, फुलकार 7,324, सोनार 339, हातोडे पाने करपी 103, कुलपा करपी 13, गवंडी 1,838, कुंभार 143, मूर्तिकार 296, कपडे शिवपी टेलर 18,344, मडवळ धोबी 193, प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार।
मोपा परस दाबोळे पॅसेंजर दोबरात. पोरू मोपा विमानतळावेल्यान 37,27,000 प्रवाशांची येवच. दाबोळी सावन 74,37,000 प्रवाशांची येवच. मोपाचेर 13,037 विमानांचे उड्डाण. दाबोळे 48,195 विमानांचे उड्डाण. खासा रिपोर्ट. पोरू 2023 मोपाच्या मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळार यो वच करपी प्रवाशांचो आंकडो 37,26,713 चेर पावला. ह्या वर्सात 13,037 विमानांनी उड्डाण घेतले. मोपाचेर 19,01,034 प्रवासी देवले, जाल्यार 18,25,979 प्रवाशांनी उड्डाण घेतले. देशी प्रवासी 36,63,843, जाल्यार विदेशी 44,253 प्रवासी. सगळ्यात चड प्रवासी डिसेंबरात इयर एंडिंगाक आयिल्ले. चार्टर्ड प्लेनांतल्यान मोपाचेर 15,000 प्रवाशांची येवच. मोपा विमानतळ सुरू जाल्या उपरांत दाबोळेची विमानां मोपाचेर डायवर्ट जातली म्हूण बरोच बोवाळ जाल्लो. मात पोरूचे आंकडे पळयल्यार चित्र वेगळेच दिसता. मोपा परस दाबोळे दोबरात प्रवाशांची नोंद जाला. दाबोळे जानेरात सगळ्यात चड सुमार 7 लाख प्रवाशांची येवत जाल्ली. इयर एंडिंगाक येवपी ट्युरिस्टांची चॉयस मात मोपाच. दाबोळे पुराय वर्सा 44,991 विमानांतल्यान 69,55,313 देशी प्रवाशांची येवच, जाल्यार 3,204 विमानांतल्यान 4,81,913 विदेशी प्रवाशांची येवच. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. केरळान खांडेपारात मोले सावन फोंड्या वचपी बसीचो सेल्फ एक्सिडेंट जालो. बस रस्त्यार अचानक उसळून डिवायडराचेर चडली. बसीत 20 पॅसेंजर आशिल्ले. कोणाक व्हडलीशी दुखावत ना. वेल्या वयर लागला. ड्रायव्हर म्हणटा बस अचानक उसळ्ळी आनी डिवायडरार पावली. सरपंच म्हणटा रस्तो सारको नाशिल्ल्यान वयर सकयल आशिल्ल्यान गाडयो अचानक जंप जाता. गाडी अदे जंप जाली, मेनपट्टी तुटली आनी मेनपट्टी तुटतानाच गाडी जंपिंगाचेर उसळून गाडी भायर गेली. म्हाका आनी थांव मारपाक चान्सूच मेळना आनी लोकां म्हणलें काय जावना, देवा कृपेन हांव वाचलो. फास्ट धरलो, फास्ट आसल्यार गाडी कितें खंय तरी वयतल्यात. गाडी खंयच्यान येताली तुजी? आमी मोलेच्यान फोंड्या वचपाचें. कितले पॅसेंजर कितले? पॅसेंजर 20 जाण आसले. कोणा लागला? कोणा ना, मातसो मेजर मातशें कितें परवडला अशें काय जावना. हांव सुद्दां जेन्ना पंचायतीन आमी खूब ट्रॅव्हल करता तेन्ना हें दिसून येता की हो जो महामार्ग आसा तो अनइवन सरफेस आसा, ज्याच्या कारणान गाडी थोड्या जाग्यांचेर जंप जाता. जंप जाल्ल्या कारणान जे स्पीड आसता गाडयेक ती खंयच्याय टायमार आउट ऑफ द कंट्रोल वचूंक शकता. आयज सुद्दां कांयचे हेच जे मुद्दे आसा त्या खातीर हो आयज एक्सिडेंट घडलेलो आसा. फुडें वचून हांव लोकांक हेवूच एक मॅसेज धाडूंक सोदता. आयज जे एक्सिडेंट जाल्यार आयज ह्या महामार्गाचेर खुबशीं कामां डेव्हलपमेंटाची चालू आसा. आमचे गव्हर्मेंट कॉन्ट्रॅक्टरांक कामां दिता आनी कॉन्ट्रॅक्टर आनी सब कॉन्ट्रॅक्टरांक कामां दिता, जेणे करून तें कोऑर्डिनेशन आसता तें खंय ना जाल्यार खंय ना. सायनबोर्ड आसना आनी खुबश्यो गजाली आसना. हांगासर हो जो हायवे केला हो हायवे फूल माती घालून फिलिंग केल्लो आसा रोड आनी अमकेच जेन्ना बस थंय एका जाग्यार पावता तेन्ना एक जंपींग जाता आनी ते स्पिडीचेर जंप जाल्ल्या कारणान बस जी आहा ती डिवायडराचेर चडली. पण देवा कृपेन कोणाक काय जावना, पॅसेंजर सगळे सुखरूप आसले. ही बस जी आहा ती मोलेच्यान फोंड्या वाटेन येताली. सकाळी 8:30 वरांचेर हो एक्सिडेंट जाला. म्हाका दिसता हे जे जंपींग जे जाता स्लोप हांगासर गव्हर्मेंटान कितें तरी करपाची सुविधा करपाक जाय जेणे करून आनी हांगासर अपघात घडपाक जायना म्हणून. एरिया खांडेपारच्यान स्टुडंटा खातीर दिल्लीत आप ग्रेसीची सीट शेअरिंगाचेर खासा बसका. पंजाबात खडूर साहिबात जाहीर सभेत दिल्लीत 7 सीटांचेर आप जिखता म्हूण केजरीवाल जाहीर उलयलो. पंजाबा प्रमाण दिल्लीतूय विरोधकांचे एकला चलो काय म्हूण प्रस्न. ते वटेन सोमतेच सीट शेअरिंगाचेर बसका. दिल्लीची सीट शेअरिंगाचेर गोंयचे लोकसभा सीटांचे शेअरिंग शक्य. दोस्तों, दिल्ली के लोगों ने इस बार ठान लिया है. दिल्ली में 7 लोकसभा की सीट हैं. दिल्ली के लोगों ने ठान लिया 7 की 7 सीट इस बार आम आदमी पार्टी को देंगे. पंजाबात खंडूर साहिबात दिल्लीचे 7 सीट आपाक म्हूण केजरीवाल उलयलो. दिल्लीतूय विरोधकांचे एकला चलो रे काय म्हूण प्रस्न. दुसरे वटेन सोमतीच काँग्रेसी बरोबर बसका जाली. दिल्लीत सीट शेअरिंग जाग्यार पडल्यार गोंयचे सीट शेअरिंगूय शक्य. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.
प्रादेशीक पक्षूच गोंयकारांचे प्रस्न सोडोवंक शकता. हांगा राष्ट्रीय पक्ष कित्याक जाय विजयाचो प्रस्न. गोंयची अस्मिताय राखूंक गोंयकारांनी एकठांय येवचे म्हूण राया एक कार्यावळीक गेल्ले कडेन विजयाचो उलो. गोंयचे प्रस्न थंयच दवरून देशाच्या नांवान मतां दिवप बरोबर न्ही. गोंयचे प्रस्न खंय सुटपाक जाय. आमची संस्कृती आमचे दायज हे आमी जर राखून दवरतले जाल्यार आमी गोंयचे सगळे समाज बरोबर एकवटान आसूंक जाय. पूण गोंयांत एक वायट वस्त म्हणटा ती अशी की स्थानीक पक्ष जे आहा रिजनल पार्टीज त्यो गोंयकारांक ते व्हडले चलना. गोंयकारांक नॅशनल पार्टीच जाय आनी कामां सॉल्व जावपाक दिल्ली वचून झक मारपा जाय. मूळ गोंयकारांक स्थानीक गोंयकारांक हे कित्याक चलना. हे भायले येवन ताणें आमचे कित्याक फुडार डिसायड करप हो म्हाका दिसता प्रश्न तुमी उत्तर दिवंक जाय. सुशेगाद चिंतपाक जाय. तर दीस आहा आमकां खूब टायम आहा. पूण जर ना जाल्यार मागीर सगळे ते नॅशनल पार्टीन जॉयन जातले. आतां आमकां एक हें आयलां वन नेशन वन इलेक्शन म्हळ्यार बारीक इशू रायचो बारबाट सोशल कल्चरल असोसिएशन तांचे लोक उत्सव हो इशू उरना. इशू देशाचो. देशाचें चिंतप आनी हांगा मत मारप हें आमकां संवय आतां लावपाक स्टार्ट करतात ते आनी ताजेर आमचो फुडार व्हडलो बरो ना. म्हणून हो फुडार जर बरो जातलो जाल्यार आमी एकवटान सगळ्यांनी झगडूंक जाय आनी आमची कला आनी संस्कृती जिती दवरूंक जाय. ही जिती दवरपा खातीर आमी सदांच तुमचे बरोबर आहा. रेजिनाल्डूय आसा, हांवूय आहा आनी हांव सदांच तुमचे बरोबर आसतलो हाजे फुडें. आनी केन्नाय तुमचो जेन्ना उलो आसतलो तेन्ना हांव तुमचे बरोबर सदां आसतलो. साश्टी आनी मुरगांवां फाल्यां परवां मर्यादीत उदका पुरवण जातली सांगे PWDची मेसेज. पोन्न्या पायपलायनीची लिकेज जाग्यार घालपा खातीर साळावले वॉटर ट्रिटमेंट प्लांटार मडगांव बायफर्केशन प्लांट ते वेर्णा पॉयंटाचे म्हत्वाचे काम करतले. ते खातीर खंय 48 वरां तरी लागतली. डॉक्टर एनी राजन ह्या सिनियर प्रोफेसरान कोंकणी भाशेचो प्रचार करूंक तशेंच मुळाव्या पावण्यार कोंकणी विद्यार्थ्यांक मदत जावंक स्पेशल डिवायस ऑडिओ पुस्तकम डेव्हलप केला. कोंकणी टीचर विद्यार्थ्यांचे म्हणण्या प्रमाण ऑडिओ पुस्तकमाचो बरो लाव जाता. देवनगरीत एरर फ्री काम करूंक एक वेबसायटूय डेव्हलप केल्या. खासा रिपोर्ट. माया अजापान किराकडेन पळयताली. किराचे उलोवणे अचकीत ताचे कानार पडले. तें किरा म्हऱ्यांत आयलें. किरा द कोंकणी टेक्स्ट बुक दॅट टॉक्स. पर्वरे एक्डिल स्कुलांत 1ली ते 4थीचे भुरग्यां खातीरचे कोंकणी टेक्स्ट बुक उलयता आनी कोंकणी भुरग्यांक कोंकणी शिकयता. ऑडिओ पुस्तकम हे कोंकणी शिकोवपी डिवायस खुबश्या भुरग्यांक उमेदीन कोंकणी शिकपाक आदार थारता. कोंकणीत लागीं लागीं फूल मार्क घेवपाक तांकां आदार मेळटा. आमी तो रेडिओ रीड करता तेन्ना आमी ईच एंड एवरी वन पॉयंट आसा ते रिडींग करतना आमी तेजे पॉयंट करता. मागीर ते रिडींग जातकच आमकां हें करता. मागीर टिचर आमची सांगता की तुमी लर्निंग करूंक ना. टिचर पयलीं आमकां ते एक्सप्लेन करता मागीर आमी मागीर टिचर ऑडियो लायता. आमी मागीर ऑडियोचेर आमी मागीर लेसनाचेर पॉयंट आवट करता. तो आमकां बरो हेल्प जाता. हय उगडास उरता. मागीर जर आमी तेका ऑन दवरलें आनी खंय भोंवलें जाल्यार तें आयकोंक येता. ती वर्ड्स शिकयता बरी एक्सप्लेन करता. गोंया भायल्या भुरग्यांक कोंकणी शिकपाक हे डिवायस बरें पडटा. वर्ड टू वर्ड सेंटेंस टू सेंटेंस इट इज हेल्पिंग टू रीड प्रॉपर्ली. How many marks you are getting in Konkani subject? Full marks every Full time. marks you are getting every time. Yes. ते आमकां शिकोवपाक हेल्प करता. एक्सप्लेन करपाक ते वर्ड शिकोवपाक करता. And how much marks you are getting in Konkani after that device? Full marks. Full marks. For full marks you are getting in the Konkani. So this device helps a lot. Yes. In learning. Yes. In understanding the Konkani also. Yes. फाटल्या 1.5 वर्सां सावन हे डिवायस वापरता. भुरगीं कोंकणी कडेन बरे तरेन लक्ष दिता. टीचर सांगता. जी कोंकणी नकोच ती घरा कडेन हिंदी उलयतात. म्हणटकूच आतां आमी कितें करता स्कुलान आयले की तांकां ही भाशा तेंच्या कानार पडटा. म्हणटकूच ती ही कोंकणी शिकता आनी बरी शिकता. आमच्या पेक्षा ती बरी शिकतात. तांकां कितें एक नवी लँग्वेज मेळटा शिकपाक. म्हणून ती शिकपाक पळयता प्रयत्न करता आनी शिकताय बीन ती. हे डिवायस प्रोफेसर डॉक्टर एनी राजनान कोंकणी भाशेचो प्रसार करपाचे हेतान केला. डॉक्टर एनी उलयली.
best part of this unit is that whatever language you put, it will work. There is no restrictions. And the maintenance, for 1.5 years I've given to one school, no maintenance. We should have some language lab tools, and that is very important. As a researcher, I felt that this is one way we can conserve the language. What happens is when people speak the language, after many generations, we may not know what is the exact words. But if we preserve it in this form, then the child also will be able to understand. So our continuous effort is to give something to the society, especially for Konkani language. And that is what our aim is, and we continue to progress doing this work. No help from the government, in fact no help from any private sector, because everybody loves Konkani, but after loving Konkani it becomes a full stop. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. ही आशिल्ली दनपारची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. Be prudent, be safe, keep watching Prudent.